हिंदूचे अत्याचार केला उडशी एकठांय जाल्लेले ना आसात। हांगा आमी फक्त हिंदू म्हणून एकत्रित आयिल्ले आसात आणि ज्या घटनेचो निषेध करपाक ही निषेध यात्रा फुडें वता। तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बांगलादेशान 13 ऑगस्टाक जो निर्मम अत्याचार हिंदू आमच्या बांधवांचेर जाल्लेलो आसा आणि त्या खातीर आमी सगळे जे जागृत हिंदू आसात, विशेष करून गोयचे जे हिंदू आसात ते व्यथित जाल्लेले आसात आणि एकदम दुःखी आणि जड काळजान आयज आमी हांगासर हे दुःख व्यक्त करपाक हांगासर आमी एकठांय जाल्लेले आसात। तुमकां खबर आसा की बांगलादेशान 13 ऑगस्टाक जी घटना जाली ताचे राजकीय पैलूंचेर हांव वचना, परंतु ज्या पद्धतीन आमच्या हिंदू बांधवांचेर अत्याचार जालो, त्यांची हत्या झाली, ताच्या उपरांत जवळजवळ 205 घटना थंय घडले आणि त्या घटनांनी आमच्या हिंदू बांधवांची घरां, त्यांची व्यवस्थापना आणि आमच्या हिंदू आया भयणींचेर अत्याचार जालो आणि हो अत्याचार खरोच आमचे मन कळवणणारो असो अत्याचार आसलो। आयज आमी हांगा एकठांय जाल्लेले आसात तर आमच्या सगळ्यांची मनां जी आहात ती एकदम दुःखी जाल्लेली आसात की बांगलादेशान आमचो हिंदू बांधव जो आसा हो हिंदू बांधव खंय तरी रडटा आणि तांचो कसलोच फॉल्ट नसताना तांचेर हो अत्याचार जाल्लो आसा। म्हाका सांगपाक खूब दुःख भोगता की भारताचे जे आमचे हिंदू आसात, वेगवेगळे हिंदू संगीतकार असो आणि आमचे व्यावसायिक असो, या हिंदूंचेर जो अत्याचार जाल्लेलो आसा तेतूर त्यांची कसल्याच प्रकारची मिस्टेक ना, फॉल्ट ना। म्हाका ते सांगिचे दिसता की आयज आमी मानवाधिकारा बाबतीत उलयता आणि जर एखाद्या ठिकाणी 449हून अधिक हिंदू जेन्ना त्यांची कसलोच दोष नसताना हत्या केली वता तेन्ना हो मानवाधिकार वयता खंय? आमचे संविधान आमकां सांगता आर्टिकल 21 रायट टू लाईफ। जर हांगासर प्रत्येक हिंदूंच्या लायफाचो महत्व आसा आणि हे सगळे पळयता जर बांगलादेशान ही घटना घडलेली आसा तर आमी सगळे हिंदू जे आसात, आमचे सगळे संस्था, सगळे पक्ष, सगळे जाती विसरून आमी हांगासर हिंदू आयज एकठांय जाल्लेले आसात आणि हे एकठांय येवपा मागचो कारण हेच आसा की आमकां हे दुःख हे व्यक्त करपाचें आसा। जे जे कोण त्या स्थळाचेर बसलेले आसात, राजकीय म्हणा, जे जे जंय बसलेले आसात, ज्यांच्या हातीन अधिकार आसा तांकां आमकां सांगपाचें आसा की तुमी हिंदूचेर अत्याचार जाल्लो आसा त्याची योग्य ती दखल घेयात। भारत सरकार जावं की हांगासरलो लोकल सरकार जावं हेंच्यांनी योग्य ती दखल घेवन हेचेर आमच्या हिंदू बांधवांक न्याय हो दिवपाकूच जाय। वेगवेगळ्या बांगलादेशांनी घटना घडल्या, आंतरराष्ट्रीय म्हणजे आमचो देश सोडून ही घटना घडली, त्याच्या खातीर
वेगवेगळे जे राष्ट्रीय विषय असतात जय जय मांडले वता मागीर संयुक्त राष्ट्र महासंघ असू UN असू सार्क असू G20 असू जय जय हो विषय व्हरून आमच्या हिंदूंक न्याय मेळोवपाक जाय तो न्याय आम्ही मेळोवन दिवपाक जाय आणि हो न्याय मेळोवन दिवच्या खातीर आम्ही हिंदू एकठांय जाल्लेले आसात। आयज आम्ही हांगासून श्री देव बोडगेश्वराचो आशीर्वाद घेवन फुडें वतले आणि ते वयता आसतना आमच्या मनान ती काळजी आसतली आमच्या मनान ते दुःख आसतले की आमचे हिंदू बांधव जे बांगलादेशान आसात त्यांच्या खातीर आमचे काळीज जे ते चडचडता त्यांच्या खातीर आमकां मनोमन दुःख जाता। आमची मंदिरां मोडली गेली आमच्या आया भयणींचेर अत्याचार केलो गेलो कोणामुळे केलो गेलो याची योग्य ती शहानिशा भारत सरकार म्हणा किंवा तत्सम जे अधिकारी बसलेले असतात त्यांच्यानी सगळ्यांनी घेवची आणि योग्य ती दखल घेऊन आमका न्याय दिवचो। आणि हांव ते सांगूंक इच्छिता आता हांगा जे हिंदू जमलेले असतात ये तो सिर्फ झाकी है पिक्चर अभी बाकी है हो संदेश या एकत्रीकरणातून आमका दिवपाचो आसा। आणि म्हणून आयज आम्ही सगळ्यांक हो संदेश दिवया की हिंदू एकठांय आसात हिंदू एक संघ आसात। जेन्ना जेन्ना हिंदूचेर कोण हल्लो करूंक वयतलो त्याचो प्रतिकार हो आयज केलो गेलो वयतलो। आयज हिंदू वगी रावपाचो ना हिंदू हो सहिष्णू आसा संवेदनशील आसा आणि हे सगळ्या गोष्टींचो गैरफायदो अनेक वर्षां घेतलो गेल्लो आसा पण आयज हिंदू हो जागृत जाल्लो हा। देव बोडगेश्वराच्या कृपेन देवी शांतादुर्गेच्या कृपेन या सगळ्या देवतांच्या कृपेन आयज हिंदू जागृत जाल्लो आसा। म्हणून एका उलोवन हे सगळे हिंदू एकठांय जाल्लेले आसात आणि याची दखल सगळ्यांक घेवची पडटली इतलेंच हांव मागता।